कमिशन फॉर पर्सन विथ डिजाबिलिटीचो चेअरपर्सन म्हणजे मित्र बाब गुरु पावसकर, एक्स MLA बाब सिद्धार्थ, डॉक्टर होमियर, ता हजीक, परत नेतल आमोणकर आणि एबिलिनो आणि म्हणजे मोगाळ भयणीनो आणि भावानो. म्हाका दिसता 3 दिसाचो वर्कशॉप हांव आतांच गुरूक विचारतलो. इट इज 1400 स्कूल्स, हाय सेकंडरी आणि कॉलेज हे मेळोन त्यांच्या सगळ्यांनी कवर केल्लें आसा. इट इज एन पर्सन विथ डिजाबिलिटी आणि इन्क्लुझिव्ह एड्युकेशन आणि न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ह्या सगळ्या विशयांत म्हणजे बाब गुरू पावसकर संजय स्कुलाचें खूब बरें काम करतालो. ते सगळें पळोवन आज स्टेट डिजाबिलिटी कमिशन म्हणून चेअरपर्सनाची तेजी परत एकदां निवड जाल्या. त्या खातीर हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी नेटान म्हणजे जो मनीस आत्मीयतेन काम करता पळय न्ही, तो रायट मनीस रायट पोस्टाचेर जर पावत जाल्यार ताका न्याय दिवपाक शकता. आनी म्हाका दिसता गुरू पावसकरान त्या पोस्टाचेर गेल्या उपरांत हो पयलोच वर्कशॉप ऑर्गनायज केला. ताका गरज कितें आसा हें तेणी सारकें पळयलें. तुमच्या पैकी कितलीं जाणां स्पेशल स्कुलान गेल्या? हांव संजय स्कुलान आयज येयल्या ते विचारना, आयचो दीस सोडून कितलीं जाणां स्कुलान गेल्या ती हात वयर करा. स्पेशल स्कुलान कोण कोण गेल्या? जेंच्यांनी वचून स्पेशल स्कुलांत पळयल्या. स्पेशल स्कुलात तुम्ही कोण आयज येयला? संजय स्कुलान येयला ते नाका, तूं आयज येयला ते सांगता ताका, तें म्हणना हांव. स्पेशल स्कुलान कोण कोण गेला ते हात वयर करा. हांवें कित्याक विचारलें सांगता तुमकां हांव मुद्दामून. नॉट मोर दॅन 25%. बट हांव हांव आमदार जाला म्हणून न्ही, सभापती आनी मुख्यमंत्री जाला म्हणून न्ही, म्हणजे केशव सेवा साधना स्कूल बिचोले आसा हेका तेज्या सुरवाती पासून आय एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ दॅट स्कूल. गोंयांतली स्पेशल स्कूल आसा तितूंतली मोर दॅन 50% स्कूल आय हॅव विजिटेड पर्सनली. परत सांगता, आमदार म्हणून न्ही, हांव आमदार जावच्या पयलीं विजीट केल्या. आनी आतांय बी जेन्ना जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना तेन्ना त्या स्कुलान वता. कित्याक हांवें सांगलें इतकेच खातीर, तुमी जरी हो सेन्सिटायझेशन वर्कशॉप एटेंड केलो, तुमी जो पर्यंत त्या स्कुलांत वचून त्या भुरग्यांचें पळोवची ना, तुमी त्या पेरंट्सांच्यो समस्या आयकची ना, ओके, तुमी त्या टिचरींग कडेन उलोवची ना, तो पर्यंत तुमकां कळचें ना. त्या खातीर पयल्यान पयलीं म्हाजें म्हणणें आसा, तुमच्या तालुक्यांत आसलेल्या स्कुलांत चलात, त्या भुरग्यांक मेळात, त्या टिचरींग कडेन उलयात, त्या पेरंट्सां कडेन उलयात. तांच्यो डिफिकल्टीज कितें आसा पळय न्ही ह्यो तुमच्या लक्षांत येतल्यो. आनी त्यो आयल्या उपरांत निदान जाका आमी इन्क्लुझिव्ह ऑफ एड्युकेशन जें म्हणटा पळय न्ही, म्हणजेच ह्या भुरगीं मेन स्ट्रिमीन येवपाची गरज आसा. आमी जर तांकां सेग्रिगेट करून दवरली जाल्यार ती मेन स्ट्रिमीन केन्नाच येवपाक शकची ना. आमी तांकां ती वेगळीच म्हणून पळयतली, ती स्पेशल भुरगींच म्हणून पळयतली. तांच्या कडेन स्पेशल भुरगीं म्हणून पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलपाक जाय. नो डावट आमी तांकां सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपाक जाय आनी मेन स्ट्रिमीन हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. हांव कितल्याशाच भुरग्यांक पर्सनली जाणा, जो ब्लायंड भुरगो रुटीन इश्कॉल शिकता आसतना तेणी डिस्टिंक्शन केला. नॉट सेपरेटली, द सेम सिलेबस ग्रॅज्युएशनाक डिस्टिंक्शन केला आमच्या सांखळेंतलो. तो बाकीचे सगळे रुटीन शिकला, बोर्डाचे एग्जामूय तेणी रुटीन दिल्या, नॉट एज अ स्पेशल. फक्त ताका तेजे ब्लायंड म्हटल्या उपरांत ताका ते वेगळ्या पद्दतीन एग्जाम दिवपाचें प्रोविजन आसता. हें जेन्ना आसता आमी फक्त म्हणजे हें पळोवपा खातीर म्हाका दिसता आमी जर एकदां पर्सनली एक्सपिरियन्स घेतलो जाल्यार ताचो खूब फायदो जातलो. गव्हर्मेंट इज व्हेरी सेन्सिटीव अबावट दीस. म्हणजे ज्यो गजाली गुरून उलयता आसतना फ्रॉम द आयडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेशल चायल्ड तेजो IQ कितें आसा हो समजून घेवपा खातीर ताका IQ सर्टिफिकेट जी दिवपाक जाय, ताज्या पासून ताच्या कडेन डिजाबिलिटी कितें आसा ताका ती UDID कार्ड ताका दिवपाक जाय हाज्या पर्यंत. आनी मागीर ताका एड्युकेशन दिवन ताका आपल्या पांयार कसो उबो करपाक जाय, सेल्फ सस्टेन करपा खातीर कितें करपाक जाय, हाज्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे प्रायमरी लेवलाचेर जर तुमी ताका आयडेंटिफाय करून जर आपल्या स्कुलांत, म्हणजे म्हाका खबर आसा एका टिचरीन एका भुरग्याक एडमिशन डिनाय केलें. म्हाका पर्सनली वचून इंटरव्हीन करचो पडलो MLA आसतना आनी मागीर ताका एडमिशन दिलें थंयसर. त्या खातीर तुमकां तांच्यो जो पर्यंत ताज्या पेरंट्साच्यो व्यथा कळना तो पर्यंत तुमी ताजेर उलोवपाक शकना, तुमी तेजेर म्हणजे तेजी भावनाच समजून घेवंक शकची ना. म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा, त्या पेरंट्सांच्यो भावना समजून घेयात आनी त्या भुरग्या कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलपाक जायो.
आणि ते जर जाले आसत जाल्यारूच आमी जे फुडें सगळें इन्क्लुजीव एड्युकेशन एडमिशन टू द पर्सन विथ डिजाबिलिटी एसेसिबिलिटी रिडींग मटेरियल रिसोर्स रूम हे सगळें गव्हर्मेंटा कडल्यान सगळें जायत वयतलें. टायम टू टायम द डिजाबिलिटी कमिशन इज देर. म्हणजे तुमकां ज्या जाग्यार डिफिकल्टीज येता मॅनेजमेंट सपोर्ट करिना गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सपोर्ट करिना एनी डिपार्टमेंट्स ही इज देर. तुमी तेचे कडेन कंप्लेन दिया बट तुमी होल सपोर्ट त्या पेरंट्सांक आनी भुरग्याक करपाक जाय. आमकां तांकां मेन स्ट्रिमीन हाडपाक जाय. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो मोटो आसा न्यू एड्युकेशन पॉलिसी NEP 2020 प्रमाणे आमी सबका साथ सबका विकास सगळ्या भुरग्यांचो विकास जावपाक जाय आनी ताका लागून आमी आसा. त्या खातीर हांव चड उलयना. तुमचे जे एक्सपर्ट आसा तांच्यांनी कशा पद्दतीत म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ आमी म्हणटा कास्ट एंड क्रीड कोण खंयच्या जातीचो आसा कोण खंयच्या धर्माचो आसा ते हांगासर पळोवंक ना. बट सगळ्या जाणांक एड्युकेशन मेळप गरजेचें आसा आनी तेकाच लागून आमी सगळ्या जाणांक जर बरोबर घेवन वयतले आसत जाल्यार हो सेन्सिटायझेशन वर्कशॉप जो डिजाबिलिटी हेंच्यांनी ऑर्गनायज केला त्या खातीर हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या वर्कशॉपांतल्यान बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो तुमच्या पर्यंत पावपाक जाय आसलो म्हणजे विच इज एन आय ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू. म्हाका दिसता निश्चित रित्या ताचो फायदो जातलो आनी ज्यो फॅसिलिटीज तुमकां तुमच्या स्कुलांतल्यान त्या स्टुडंट्सां पर्यंत पावपाक जाय either with our social welfare department, otherwise with our education department, otherwise with the SCRT, all type of facilities from the government आमी दिवपा खातीर आमी सदोदीत कटिबद्ध आसतले. तुमी त्यो मेळोवन दिवपा खातीर तुमी इनिशिएटिव्ज घेवची अशें म्हाका दिसता आनी तुमी सगळे जाण सरकाराक ह्या बाबतींत सगळीं जाणां मदत करतले इतकेंच सांगता. आनी हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे आयज डॉक्टर्स डे आसा त्या खातीर आमी आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. डॉक्टरा कडेन पळयता आसतना समाजांतल्या सगळ्या लोकांनी एक संवेदनशील रित्या म्हणजे आमी पळयता की रिस्पेक्टात पळोवचें आनी तेजी भावना समाजांत आमी टिचर म्हणून पसरची अशें म्हाका दिसता. तुमी करता त्या कामाक खूब खूब शुभेच्छा. तुमी सगळीं जाणां ह्या म्हणजे ह्या सगळ्या इन्क्लुजीव एड्युकेशनाच्या बाबतींत खूब इनिशिएटिव्स घेतली आनी हें काम फुडें व्हरतले हाजी अपेक्षा दवरता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request State Commissioner to present